आयज जे गोंयचे सरकारान जे पावर टॅरिफ पळय आसा ते 4% पळय वाडयला आणि हे 4% एन्युअली वाडयला, which means for the next 5 years every year 4%ाचो पावर टॅरिफ वाडटलो and at the end of 5 years more than 20% हायक जातलो इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर. आणि ऑन कॉन्ट्ररी आमचो जो पावर मिनिस्टर आहा सुदीन धावलेकर तो म्हणटा की हे बारीक हायक म्हणून. आय वॉन्ट टू ड्रॉ टू द अटेन्शन ऑफ द पावर मिनिस्टर सुदीन धावलेकर की हे 4% पळय आसा ते बारीक लोकांक कॉमन मॅनाक त्रास जाता. कित्याक आयज पळय गोंयांत पळय इन्फ्लेशन रेट पळय आसा इज द सेकंड हायेस्ट इन होल इंडिया विच इज ऑलमोस्ट 6.38%. आयज फ्यूल टू फूड सगळे आयज म्हारग जालेले आसा. आणि आमी आयज पळयलेले आसा की कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पेशली पळयलें जाल्यार एंड दिस इज द सिनेरियो इन एंटायर गोवा की दिसाक 5 फावटी तरी लायट वयता. आतां हालीं तो प्रेस पळय घेता तेन्ना कांसावली फोन मारलो थिंगा लायट ना म्हणल्यार दीस रात लोकांक त्रास जावप, स्पेशली बिझनेस लोकांक आनी त्रास जावप कित्याक दे हॅव टू यूज जनरेटर डिझल एडिशनल कॉस्ट जाता. इन एडिशन टू दॅट जे पळय पावर कट जाता ते फ्लक्च्युएशन जाता, वोल्टेज वयर सकयल वयता आनी तेका लागून आमचे एप्लायन्सीस लासता लायक फ्रीज एसी अशें करून हे सगळे लासून वयता. सो लॉस बर्डन फॉर द कॉमन मॅन आनी सरकाराक हे 4% हायक म्हणटा मिनिमम. आतां आमी कोर्ताल्यान वी हॅव सीन की थोडे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पळय आसा ते आयनाचे आसा आनी ते कोळून जावन काबार जालेले आसा पूण ते ऑलमोस्ट पडपाक गेले थिंगा सरकार रिप्लेस करना. वी हॅव सीन नाव इवन द सबस्टेशन इन वेर्ना जो 110 kV पळय लायन आसा तो ऑलरेडी ओव्हरबर्डन जाल्लो आसा. तेका एडिशनल आमकां लायन जाय आशिल्ली सेपरेट. जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते फकत 40 kV जाय तो डबल जावपाक जाय आशिल्लो. जो कंडक्टर्स पळय आसा जे HTLS कंडक्टर्स पळय आहा तोय कमी आहा. वी नीड डबल पावर कित्याक हे जे पळय स्लॅग पळय जाता जे पळय पावर ड्रॉप जाता ते एंड युजरांक त्रास जाता. सो आमी सरकाराक मागता की जेन्ना तुमी हे हायक वाडोवपाक सोदता पयले तुमचे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय आसा ते सुवातेर घाला. वी डू नॉट हॅव अंडरग्राउंड केबल ऑल्सो. सो हे पयले तुमी करा आनी मागीर यू थिंक ऑफ हायकिंग द पावर. सो वी डिमांड फ्रॉम द गव्हर्नमेंट की जे आयज सोलर पळय तुमी म्हणटा तुमी ते थर्मल प्लांटाचेर इलेक्ट्रिसिटी कित्याक घेता सोलराचेर तरी इन्व्हेस्टमेंट करा. आयज भायल्या देशांनी सोलर इलेक्ट्रिसिटी फुकट दिता आनी त्या भायर 1 न्हू 2-3 कंपनी कॉम्पिटिशन करता आनी फुकट इलेक्ट्रिसिटी दिता इन भायल्या विदेश देशांनी. सो हे तुमी कॉपी करा. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही बांधता ते फकत उद्योगपती आणि क्रॉनिक कॅपिटलिस्टाक बांदनाका. सो सरकाराक मागता हे जे पळय हायक केलेले आसा हे बारीक लोकांक त्रास जातले. पयले तुमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पयले सुवातेर घाला आनी हे जे हायक पळय आसा हे फाटी घेया कित्याक हे कॉमन मॅनाक चड बर्डन जाता म्हणून हांव हे सरकाराक विनंती करता.